नमस्कार आणि योगकार तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल. परत याद करून दिता 5 दीस झाले कोर्टाक पाळी आणि कोर्टान कितें सांगले पळय तेजे प्रमाणे हांवें मानले आणि आयच्यान म्हाका स्टॉप करपाक कोण शकना कित्याक आयज हांव हांगासर तेच सांगपाक लागून आयिल्लो आसा. सांगपाक हे आयिल्लो आसात की सांकवाल गांवान थंयसर जेन्ना डिस्प्यूट जालो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेले उरता म्हणून आणि हांवें सांगलेले की लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन काबार जाला म्हणून आणि लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन काबार जाला म्हणून सांगलेले ताजेर एक्शन घेवच्याक म्हाका हांगासर काळो कपडो घालून तुम्ही भितर येयल्ले मरे 14 दिसाची कस्टडी म्हणून धाडले मरे आणि ज्या बायलेक जाणटे गोंयकार बायलेक हांगासर एक्च्युअली पळोवपाक गेल्यार तिका ड्रॅग करून इतल्या लेवलाचे फुडें व्हरता इंटेन्शनली आणि इंटेन्शनली तेजे पयलीं आर्ग्युमेंट जाता तेंचे आणि तेजे नंतर ती गाडी चडयता हे कित्याक लागून धांवपाक पावले. जरी तर टायमार तर पुलीस डिपार्टमेंट आणि होम मिनिस्टर एक्शन घेवंक ना भंय दाखोवंक ना की आपूण लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हांगासर कोलॅप्स जावपाक दिवचो ना म्हणून हे फ्री सोडले पळय तांकां भायल्या लोकांक ताका लागून तेंच्यांनी हो इन्सिडेंट केलो आणि अक्षरशः इन्सिडेंट करीत आहा. आयजूच न्हू काल त्या ट्रक वाल्या कडेन थंयचो इन्सिडेंट जाले 2 भुरगो आनी बायल म्हणल्यार गोंयान गोंयकारूच सेफ ना फक्त चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक लागून आणि आम्ही होम मिनिस्टर रिजायन कर म्हणून कित्याक लागून सांगता ह्याच कारणाक लागून सांगता आणि हेका लागून म्हाका 14 दिसाची कस्टडी जो मर्डर करता जो गाडी चडयता ताका 4 दिसाची कस्टडी हे म्हाका गोंयकारांनी सांगपाचें पडटलें की जो उतरांनी उलयता त्या मनशाक 14 दिसाची कस्टडी आणि जो मनीस मर्डर करता अक्षरशः विथ प्रूफ एव्हिडन्स सगळे लोक हांगासर ताका 4 दिसाची कस्टडी आणि ही व्हीआयपी ट्रीटमेंट एसीन दवरता मर्डर केल्ल्या मनशाक आणि गोंयकाराक गू आशिल्लो थंयसर अक्षरशः गू त्या जेलीन कस्टडीन मूत सगळे पडलेले टायल्स काळे जाल्ले आणि ह्या टायल्साचे काळे जाल्ले आसतना रातभर न्हिदोन ना हांव लक्षात घेयात आणि काय म्हणून आसतना म्हाका इतलें टॉर्चर आणि हाका हांगासर व्हीआयपी ट्रीटमेंट म्हणल्यार वो सरकार बीजेपी सरकार वो गोंयकारांक लागून ना वो फक्त माफियांक लागून आहा वो फक्त वयल्या लोकांक लागून आसा आणि हेतून लोकांनी चिंतपाची गरज आहा कित्याक आयज म्हाका फाल्यां तुका